ह्या वर्सा जो आम्ही एक्सपो आयोजित केल्लो 2017 ते एक्सपोचे उद्घाटन सोहळ्याक आमी आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाई, आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटे, आमचे WRD मिनिस्टर विनोद पालयेकर, आमचे सालिगांवचे मिनिस्टर जे सालगांवकार, आमचे लोकल MLA प्लेन सुद्धा टिकलो हांकां आमी आपयल्ले आनी आपोवपाचो उद्देश एकूच आसलो की जी आमची 3-4 वर्सां जाली आमची ज्यो मागण्यो आसात की शेतांक आमकां कितें प्रॉब्लम येता हांगासर उदकाचो प्रॉब्लम आसा, मागीर जे फेन्सिंगाचे आमचे तळयो जे आहात जे डिसिल्टिंग करपाचे हे सगळे दाखोवपाक लागून खंय तरी आमकां जाय आसले आयज आमचे मान्यवर येवचे आनी तेंच्यांनी स्वता इन्स्पेक्शन करचें ह्या उद्देशान आमी तांकां आपयले. शेतकाऱ्याच्या मनान खंय तरी आयज चीड निर्माण जाल्ली आसा की हे मंत्री लोक सगळ्यांक आमकां आश्वासनां दितात आनी फटयतात. कित्याक 4:30 आमी टायम दिल्लो 6 मेरेन आमी रावले पूण एकल्या मंत्र्यान येवपाक, मंत्री सोड लोकल आमदारान सुद्दां येवपाची आयज ही घेतली ना. जर आमदार येयलेच जाल्यार हो प्रोग्राम जातलो अशें नासलें पूण आमकां आमची कितें आसलें 4 वर्सां पायली लोयटेक पडलेली ती खंय तरी तेंच्या नदरेक हाडूंक जाय आसली बाबा खरेंच ही शेतांक आमकां गरज आसा हें करपाक, तेका लागून आमकां जाय आसलें. म्हाका दिसता खंय तरी आयज म्हाका दिसता की खंय कितें जालां पळय तें म्हाका दिसता सरकाराक नाका आसतलें की शेतां खंय तरी आमी करचीं. कित्याक तर आयज येयल्लेच आमी पळयता की येयल्ले फावट सरकार सांगता की शेतां पडींग घेवं नाकात, शेतां करात, नाजाल्यार ती कॉन्ट्रॅक्टाक कोण तरी घेतले आनी तुमकां मागीर कितें जातलें. पूण आयज जेन्ना आमी अशें फुडें सरता म्हाका दिसता आयज गोंयान असो खंयचोच क्लब आसचो ना जो आपूण स्वता फुडें सरोन असले एक्सपो करता पळय तो. आमी पळयता की एक्सपो करतात ते फक्त गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट